पॉइंट म्हणले आनीक तुवें गोंय सांबाळपा खातीर एकठांय येवपाची गरज म्हणजे काल एक आम आदमी पार्टीचो जो मेन प्रेसिडेंट अरविंद केजरीवाल तेणे म्हणले 40 सीटां लढटले म्हणून गोंयांत. आम्ही 2016 आम आदमी पार्टी काम 2016 आम आदमी पार्टी काम केल्ले आसा. सरकार तेंचो असतो. 2016 आम्ही आम आदमी पार्टी काम केल्ले पूण 2016 पयलीं म्हाका दिसता लोकसभेक आम आदमी पार्टीन काम केले. 2014-15 जशी आम आदमी पार्टी काम करी विदाउट लोकल व्हॉलंटियर्स विदाउट लोकल वर्कर्स एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचप ते बॅनरां घेवप 4 जाण आनी बुराक म्हणप आनी गुंडाराज म्हणप पळय जे तेन्ना करताले आमकां उगडा स्टेजीचेर अजूनय त्याच स्टेजीचेर रावन तीच स्टेज अजून धरल्यान त्या स्टेजीचेर रावन ते चिंतता की सरकार करतले. आयज हेच्या पयलीं जेन्ना तेंचो प्रेसिडेंट अमित पालेकर तेचे आमी इंटरव्यू परते आयकताले कांकणां म्हाका खावपाक म्हाका चाया वांगडा कांकणां दिवपाक येतालो आनी कितें कितें अलायन्सांनी खूब गजाल तो मागीर एका न्यूज हितून तेणी इंटरव्यून ते बोडयो बीन मोडून दाखयले. एक बोडी घेतली खंयच्यान सोदल्यान ती मोडली पळय म्हणून बोडी मोडटा मागीर 5 घेतल्यान म्हणून पळय मोडाना म्हणून म्हणजे कित्याक 5 जाण एकठांय येवपाक जाय म्हणून आनी मागीर तो एरिथमॅटीक सांगतालो सदांच हांकां कळना रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें 65% इज अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट and 35% विथ द गव्हर्नमेंट. 65% हे डिवायड जाला आर्जीन डिवायड केला म्हणून आमी पडले म्हणून बीजेपी येयले बोवाळ मारतालो. सडन सगळें चेंज 5 बोडयो थंयच दवरल्यात एक बोडी घेतला आनी पळय मोडाना म्हणटा तो तेन्ना म्हणलें की आतां मोडाना म्हणटा. हे जर असलें जर राजकारण जर आमी करपाक लागले आनी हे जे आमकांय बी टीम म्हणटा जेन्ना एक पावल फुडें मारता आमी हरशीं हे न्हू आमी न्यू पॉलिटिकल पार्टी पूण आमी जर गोंयचे चिंतून जर आमचो इगो सगळें जर आमी कोणाक कितें म्हणटा तें फाटीं दवरून गोंयाक लागून जर एक स्टेप फुडें घेताले हे आयज अशें नाटक करता की आपुणूच सरकार करतले आनी आपुणूच राजाय म्हणटात. आनी केजरीवालाक ही संवय आसा जेन्ना इलेक्शन येता तो गोंयांत येता पयलीं म्हटल्यार तो व्हडले लूज हातीचे शर्ट घालतलो लांब शर्ट घालतलो म्हणजे तो टेलराक जॉब घेवंक पावना काय हो मुद्दाम करता काय म्हाका खबर ना. हे मुद्दाम आतां तो जर हांव अमित पालेकरा कडेन मागता तूं बरो न्हेसताय तूं बरो शर्ट घालता हेकाय बाबड्याक एक बरो शर्ट दी बरे शर्ट टेलरा कडेन व्हर. आमच्या गोंयांत बरे टेलर आहा गोंयकार बरे सूट बीन बरे शिवता तेंच्या कडेन बरो सारको शर्ट शिवून घे. लोकांक तुम्ही लूज शर्ट घालून पिशे काडनाका 65 करोडाचो तुम्ही तो शीश मॉल बांदलो म्हणून तुमकां लोकांनी उडयले हांगा आनी आयज तुम्ही सांगतात की आमी एकटे वचून सरकार करतले. हांव इतलेच तेका ह्या आम आदमी पार्टीक सांगपाक सोदता कांयच करूं नाका व्हॉलंटियर बिलंटियर कांयच न्हू एकूच कॉमन 40 कॅन्डिडेटांची प्रेस कॉन्फरन्स घ्या त्यांच्या वांगडा दुसरो मनीस पासून नाका इलेक्शन एजंट पासून नाका सोड 40 कॅन्डिडेटांची फक्त कॉमन प्रेस कॉन्फरन्स घ्या की हे आमचे 40 कॅन्डिडेट आनी आमी तयार आसा म्हणून. चल तेका मागीर तूं फुडें काड आमकां फरक पडना तेका तूं चेंज पासून कर पूण 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन 40 कॅन्डिडेट उबे कर आनी फुड्यान दवर आयज केजरीवालाच्या स्टेजीर. आनी तुजी म्हापसा मिटींग आसतली आनी खंय पणजे मिटींग आसतली वॉटेवर खंय मिटींग आसतले त्या मिटींगेक तूं 40 मनीस दवर जेंच्या कडेन टोटल 40 मनीस ना. आख्खो हांगा पणजे तेंच्यांनी प्रोटेस्ट केलो कितें तरी मिडिया पर्सन आनी पुलीस चड आसले पूण हे 20 जाण आसले मिडियाकूय खबर आसा बीजेपीच्या पल्ल्यात कितेंचेर तरी प्रोटेस्ट केल्लो तेंच्यांनी. जेंच्या कडेन 40 टोटल मनीस ना ते सरकार करपाची गजाली करतात. जे बीजेपीचे बुराक दाखोवपाक 2 जाण घेतात 2 जाण फाटल्यान मायग्रंटांक दवरता आनी झेंडा लायतात थंयसर ते आयज म्हणटात आमी सरकार करतले म्हणजे कसली गजाल आनी कितें म्हणून हांकां म्हणपाचें. म्हणजे हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की हांकां आयज अमित शाह येतलो बीजेपी आपाचेर उलयतलो केजरीवाल येतलो तेजेर उलयतलो नॅरेटिव्ह सेट जातलो की आप वर्सीस बीजेपी आनी बीजेपी सदांच ते करता. तांकां आम आदमी पार्टीक आतां दिल्ली तांकां खबर आसा कितें जाला ते केजरीवालाच्या भायर कित्याक आसा तो जर थंय मस्ती करीत तो भितर पावतलो सगळ्यांक खबर आसा. पंजाबान काँग्रेस आनी आपाची झगडी चल्ल्या सो ते एकामेकाचे अगेन्स्ट आसतले सो गोंयांत तेंचे जावपाक शकना आनी गोंयांत हांगा वोट स्प्लीट करपाक कोण तरी जाय तांकां आनी हे वोट स्प्लिटर आमी हांकां कित्याक म्हणटा की आयज जेंची एक्झिस्टन्स प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन ना आनी जे आयज दिल्लीच्यान हांगा येता आनी स्वता वोट स्प्लिटाची गजाली करता बोडयो म्हणून दाखयता ते जर आपूण इंडिव्हिज्युअल वयता म्हणटा जाल्यार वोट स्प्लिटरूच जाता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.